नमस्कार, येवकार तुमकां अब एनकावंटर कार्यावळीन. सध्या आमी आसा पाडेली गांवांत सत्तरीच्या आनी म्हादय न्हंयच्या जाग्यार आसा आनी आमचे बरोबर आसा परयेचे आमदार डॉक्टर देवया राणे मॅडम. देव बरें करूं. पयलीं तुमी वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं. आनी दुसरें म्हणजे हे प्रत्येक जाणांक एकूच प्रश्न आसा, यू आर पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. म्हादय वाचतली काय वाचची ना? ऑफकोर्स वाचतली. जेन्ना आमचो सरकार आसा, भाजप सरकार आसा, इतल्या वर्सां काय आमी डायवर्शन जावपाक उदक अजून आमच्या मतदारसंघान व्हांवता, आमच्या गोंय राज्यान व्हांवता आनी आमी काय हें डायवर्शन अशें जावपाक दिवना की दॅट द वॉटर फ्लो स्टॉप्स इन टू अवर स्टेट. सो आतांय जावना आनी आमी आमचें गव्हर्मेंट सक्षम आसा. वी हॅव फायल्ड इन सुप्रीम कोर्ट and we are able to handle it very well and very systematically and in a calm manner. तूं म्हटलें भाजपा सरकार आसा म्हणून न्हंय वाचतली, पूण खुबश्या जाणांक दिसता भाजपा सरकार आसा म्हणून न्हंय वतली म्हणून. कारण तेवटेन कर्नाटकान जे तरेन भाजपाचे फुडारी येवन ते स्टेटमेंट्स करता, अशें दिसता की भाजपाचेर विश्वास कितलो दवरप काय म्हणून. तुमचो आसा न्ही भाजपाचेर विश्वास? हांव भाजपाचें ना म्हणून सेंट्रल लिडरशीप हांव भाजपाचेच आज हांव हांगा आसा उबें. म्हाका टिकेट मेळिल्ली आसा आमच्या सेंट्रल लिडर्सां खातीर, आमच्या पार्टे खातीर. आनी पार्टे खातीर आमची सरकार गोंय राज्यान आसा, क्लियर मेजॉरिटी सरकार आसा. आनी जेन्ना आनी हो जो आमचो संबंद आसा म्हादयचो आमच्या मतदारसंघान तरी आमच्या सत्तरी भागान, इट इज नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग फॉर अस. म्हादय म्हणटा ती आमची आवय ती जालीच, बट दीस इज अवर लायफ लायन. हांगा आमची जे पळय भावना आसा म्हादय विशीं, इट इज लायक समथींग डिफरंट जे बाकीचे लोक समजपाक शकना. हांगा पुजा पाठ सगळे आमी मानतात हांगा आमच्या म्हादयक. सो आमी अलाव कशें करतले. आनी विश्वजीत एज अ MLA ऑफ वालपो एंड मी एज अ MLA ऑफ परये, वी वील नेवर अलाव दीस इनजस्टीस टू हॅपन. कित्याक म्हादय व्हांवता आमच्या भागांतल्यान आनी वी आर totally responsible for our people and for our constituency. BJP leaders जे स्टेटमेंट करतात ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें? I don't want to get into what BJP leaders statement करता. I am talking for my people. I am talking as representative of a Parye constituency. I am speaking for my people. I can speak, I can tell you what is my vision, what I am going to do for my people. हांव बाकीचे कोण कितें स्टेटमेंट करता, आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. म्हादय वाचतली? ऑफकोर्स म्हादय वाचतली, बिकॉज अवर गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी गॉन टू सुप्रीम कोर्ट अँड द केस इज गोईंग ऑन. सो इट इज नॉट गोईंग टू. पयलीं म्हणटा ते म्हाका एक सांगात, इट फ्लोज थ्रू सँक्च्युरी, इट फ्लोज टू नॅशनल पार्क, इट फ्लोज थ्रू इतले सँक्च्युरीज, एक आनी दोन न्ही. ऑल सँक्च्युरीज आर डिपेंडंट, वेदर म्हादय सँक्च्युरी, मोले सँक्च्युरी, बोंडला पार्क, Salim Ali, all these parks are dependent on this water. So when a river flows through a Madhai sanctuary, सगळे जनावरांक, फ्लोरा, फॉना, एवरीथिंग विल गेट अफेक्टेड टुमॉरो. पण कर्नाटका गव्हर्नमेंट म्हणटा, वी हॅड आज दिस क्वेश्चन टू सुभाष शिरोडकर स्टील, तांणी म्हटलें की काय फरक पडना. पण कर्नाटका गव्हर्नमेंट म्हणटा की आमकां काय लागना म्हणटा ते वायल्ड लायफाचें, आमचें उदक आमी वळोवंक शकता. ते तांचेच उदक न्ही. आतां इट स्टार्ट्स फ्रॉम भीमगड, बट दॅट डजंट मीन दॅट ते तांचेच उदक, इट फ्लोज न्ही थ्रू. सो हाव हो जो नॅचरल फ्लो आसा, हाव कॅन यू स्टॉप समथींग नॅचरली दॅट इज हॅपनिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम भीमगड सँक्च्युरी विच इज इन कर्नाटका, इन बेलगाम, बट इट फ्लोज डावन नॅचरली. सो यू कांट फाल्यां आमच्या मनान आयलें म्हणून आमी खंय बेश्टे बंदारा घालून जाय ते करपाक शकनात न्ही. देर इज अ वे ऑफ डुईंग थिंग्स. सो आनी हांगा दीस इज नॉट ओन्ली क्वेश्चन ऑफ आमी पीपल, दीस इज क्वेश्चन ऑफ एनिमल्स, ऑफ सँक्च्युरी. आनी एक आनी दोन न्ही, कितल्यो सँक्च्युरी. इट फ्लोज थ्रू द सँक्च्युरी. ते जे कितें म्हणटात तांकां कितें परवाना, आमी तशें म्हणपाक शकता, आमकां तांचे परवाना. वी आर फायटींग द केस. सो वी आर फायटींग फॉर आवर स्टेट, वी आर फायटींग फॉर आवर पीपल. एंटायर म्हादयचे जे सद्या वाद विवाद विदीन गोंय चल्ल्या पळय, ताजेर कितें रिएक्शन? आय फील जे इट इज जे पळय कोण कितें करपाक सोदता. आतां काल RG केम, दे सेड ते पदयात्रा सुरू करता आमच्या भागांतल्यान, ठाण्यांतल्यान सुरू करता. सो दे वर देर. आनी पूण हांव एक म्हणटा, कित्याक द लोकल्स आर ऑब्जेक्टींग टू इट. म्हणजे ऑब्जेक्शन कित्याक तांकां वचून आशिल्ले अवेरनेस करीत ना. कित्याक अवेरनेस ते आमचे लोकल्स म्हणटा आमकां हो बोवाळ आनी अनरेस्ट आमच्या भागान नाका. कित्याक why are you going through the villages? आमच्या लोकांक खबर आसा न्ही,
हे अफेक्ट जाता एक्चुली आमच्या लोकांक अफेक्ट जातले ते पळय तर थंय आयिल्ले जाल्यार लोकल्स आशिल्ले तांचे बरोबर नो लोकल जॉयन देम भायले लोक हाडून अवेरनस आमच्या भागान कित्याक करपाक जाय आमच्या लोकांक अवेरनस ना म्हादयचे सगळ्यान तांकां तर खरेंच आतां पयर केरी भागान एक तांचे ग्रामसभा घेतली आनी तांणी ठराव घेतलो की तांकांय बी टेंशन आसा की अशें अशें म्हादयचें आसा फाल्यां अशें जातलें काय पण तांणी कितें म्हणलें ग्रामसभेन की आमकां विश्वास आसा भाजप सरकाराचेर आमकां विश्वास आसा आमच्या आमदाराचेर आनी वाळपयच्या आमदाराचेर आनी जे पळय ते डिसिजन घेता आमी तांचे बरोबर ठामपणान फाटल्यान आसा. पण एक पदयात्रा समज केली इट इज अ डेमोक्रेटीक वे ऑफ क्रिएटींग अवेरनेस. हाज्या पयलीं सह्याद्री बचाव आंदोलन 1987 हांगा पदयात्रा जाल्ल्यो भायले लोकूच येवन हांगा अवेरनेस करताले की सह्याद्री आमकां कित्याक इम्पॉर्टंट. ह्या पर्टिक्युलर टायमाचेर तांच्या पदयात्रेन तुमी शामील जावपाची की चला आमी अवेरनेस करुया म्हणून ना बिकॉज अवर पीपल आर नॉट इंट्रस्टेड हे पदयात्रा करून क्रिएटींग अशें कित्याक भंय कितें जाता तांकां नाका हें अनरेस्ट नाका बिकॉज आय टेल यू वन थिंग वॉट हॅज हॅपन्ड दीस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड ओके आमच्याच भागान कित्याक वाय आर दे क्रिएटींग अवेरनेस दुसऱ्या भागांनी वाय हॅव दे स्टार्टेड ओनली विथ सत्तरी. आय वॉन्ट टू आस्क फर्स्ट दॅट क्वेश्चन. Madai enters from Sattari, but it enters from other area also, nahi? So why only from Sattari, and why are you creating awareness in the villages where local लोकांक त्रास जाता, आवाज जाता, बोवाळ जाता, नॉयज जाता, तांकां आफ्टर IIT पळय जें कितें घडलां सगळे आमचे सत्तरी भागाच्या लोकांक खूब भितरल्या भितर भंय दिसता की फाल्यां तें जें प्रकरण थंय जालां तें आमच्या भागांत पळयात आमचे लोक पर्याचे खूब शांत लोक आनी तांकां हो असलो आवाज बोवाळ आवडना. आमी शांतपणान वी डोंट इंटरफियर इन अदर पिपल्स लायव्स ऑर अदर पिपल्स एरियाज अँड वी प्रिफर दॅट अदर पीपल डोंट कम अँड इंटरफियर इन आवर एरियाज. राजकारण जाता म्हटलें तुमी कोण राजकारण करूं शकता सत्तरीन पळया न्ही तुमी आरजी करता न्ही आरजी कोणाच्या हाजेर करता की ते स्वताच करता अशें दिसता. आतां स्वताच करता न्ही दे आर इंडिविज्युअल पार्टी न्ही ते आतां IIT टायमार कोण थंय फुडें आशिल्ले आरजी आशिल्ले तांणी 4 लोकांक भडकायले ते 4 लोकांक भडकावन ते कितें जालें तेच जे लोक दिशाभूल जाल्ले त्या टायमार दे आर सो रिपेंटंट नाव की तें जें प्रकरण जालें ताजे खातीर ते IIT थंयच्यान गेली दुसऱ्या जाग्यार तांकां आतां IIT जाय म्हणटा तुमी थंय they are very repentant for what has happened but आता ती IIT थंय शेळमेळ्ळीच्या लोकांक IIT जाय अशें सद्या फिलींग आसा. हय ऑफकोर्स दे आर रिपेंटंट फॉर वॉट दे हॅव डन. They are repentant for the action. What I know their demand that they should not be. They are repentant for whatever has happened in Merauli and the reason why IIT so IIT थंय जाय म्हणटा तुमी अजून लोकांक तशें न्ही लोकांक आतां तर सपोज परत तर प्रपोजल आयलें आय डोंट थिंक देर विल बी ऑब्जेक्शन. Okay, that is what is that's my personal. Okay, another thing before we go to other issues again on Madai, तुमकां अशें दिसता की भायले येवन हांगा प्लेयर्स दे हॅव स्टार्टेड प्लेयिंग इन सत्तरी सो तुमचे जे होल्ड आसा ओवर सत्तरी बोथ दी कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू हॅव गॉट स्ट्रॉंग होल्ड विश्वजीत राणे आनी तुमचो तो होल्ड खंय तरी लुजन जातलो आनी ताका लागून तुमकां फुडल्या इलेक्शनाक प्रॉब्लेम जातलो. नो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ होल्ड लुजन जातलो. जे लोक हांगा येतात ज्या लोकांक भायल्यान लोक हाडचे पडटा आनी पदयात्रा करची पडटा दॅट जस्ट शोज वॉट इज देअर होल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ज्या लोकांक होल्डूच ना ते भायले लोक हाडून तुमी एक स्टार्ट करात आनी गांवांतल्या लोकांक आपयात आनी दाखयात तुमचो कितें होल्ड आसा आमच्या भागांत कितलो होल्ड आसा आमच्या भागांत. सपोर्ट ना अशें म्हणटा ना न्ही म्हणून एजिटेशन तांचे कडेन म्हणून भायले लोक हाडचे पडटा न्ही कसलें एजिटेशन आसूं न्ही ह्याच सत्तरी भागान अँड यू ट्राय टू गेट सी हाव मेनी लोकल्स वील सपोर्ट यू. द लोकल्स सपोर्ट मी अँड विश्वजीत बिकॉज दे नो वॉट वी आर फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉट वी डू फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे कितें आमचो संबंद हे आमची फॅमिली आमी जे आमचो जो संबंद आसा आमच्या लोकां बरोबर तो आयचो कालचो न्ही 50 वर्सांचो संबंद. सो वी ट्रीट देम लायक फॅमिली. तांचे इशू आमचे इशू आमचे आमकां कितें दूख जाता तें तांकां दूख जाता इट हिट्स देम डिरेक्टली आनी तांकां दूख जाता तें आमकां दूख जाता इट हिट्स अस डिरेक्टली. दुसरें एक मुवमेंट आसा सेव मादय सेव गोवा म्हणून
इट इज ऑल्सो NGO लेड मुवमेंट, पण ताका सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करता. मोरली यू सपोर्ट इट एटलीस्ट, यू मायट नॉट गो देर एंड सपोर्ट. सी वी ऑल हॅव वन अजेंडा दॅट इज टू सेव म्हादय. सो हांव कितें म्हणटा की ऑल ऑफ अस हॅव टू बी युनायटेड इन सेवींग म्हादय. आनी हें सगळें अशें करपाची गरज ना, बिकॉज आवर गव्हर्मेंट, वी हॅव सेड इट ऑल्सो इन द असेंब्ली, वी हॅव फॉर्म्ड अ कमिटी, वी हॅव हॅड अ मीटिंग ऑलरेडी. आय एम पार्ट ऑफ द कमिटी chaired by Honorable WRD Minister. I am part of the same committee. So it just shows that we are very positive about it, and we want to do it. So we don't want to create a political But is there a political divide right now on Madhe? Naturally, because opposition will always But the cause is good. At least that you agree. Cause तरी सारको आसा की म्हादय वाचोवपा खातीर करता ते म्हणून. पळयात आतां जे ते करतात म्हादय वाचोवपा खातीर, वाय डू यू क्रिएट एजिटेशन्स, वाय डू यू येदे व्हडले सभा घेवन कित्याक? आमकांय खबर आसा वेन आर गव्हर्मेंट इज सेईंग वी आर गोईंग, वी हॅव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, वी आर फायटींग इट इन अ काम एंड कंपोज्ड मॅनर एंड इन अ प्रॉपर लिगल मॅनर. हल्लागुल्ला करपाची गरज ना. वाय क्रिएट अनप्लेझंटनेस अमॉंग लायक म्हजे तरी मतदारसंघान, like everybody, the locals are saying we don't want this happening in our areas. We don't want it. आमकां तर अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय. वी नो आमकां म्हादय पयलीं अफेक्ट जाता, आमी पयलीं अफेक्ट जातले. वी वील डू द पदयात्रा, वी वील क्रिएट अवेरनेस. एक फॅक्ट आसा की हाज्या पयलीं 70चे लोक म्हादय वाचोवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात केन्नाच भायर सरलेले दिश्टी पडना, विजिबली एटलीस्ट मनांतल्यान आसत. आतां खंय भायर सरले? आतां खंय भायर सरले? भायर कित्याक सरना ते अशें? कित्याक भायर सरना? बिकॉज दे आर कॉन्फिडंट दॅट कसलीच गरज ना भायर येवपाक आनी टू क्रिएट दीस अनप्लेझंट सिच्युएशन. तुमकां सांगलें न्ही हांवें ते शांत लोक म्हणून. आमचो भाग शांत पण टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन सेंटर ऑन नेबरिंग स्टेट एक कितें तरी एक एक्शन जाय पडटा. दॅट यू नो इट व्हेरी वेल दॅट यू नीड टू हॅव सम कायंड ऑफ एक्शन टू गेट अटेन्शन. नो, सी वेन द टायम इज रायट, अटेन्शन करपाचें आसल्यार वी आर ऑल देर टू डू इट. 70 लोक भायर सरतले, ऑफकोर्स भायर सरतले. बट फाल्यां 100 लोक घेवन हांव पदयात्रा करपाना. फाल्यां गरज पडली 10,000 लोक येतले पदयात्रा करपाक. बट ती गरज ना. वी आवर गव्हर्मेंट हॅज अ वे ऑफ फंक्शनिंग अँड दॅट इज हाव वी आर फंक्शनिंग. वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट नथींग इज गोइंग टू हॅपन टू म्हादय. एक आशिल्लो विशय म्हादयचे विशय उलयता आसतना वी आर गोईंग थ्रू ओल्ड रिकॉर्ड्स. जेन्ना आय डोंट नो वेदर यू कॅन आन्सर इट ऑर नॉट, प्रताप सिंग राणे CM आशिल्ले तेन्ना आमचे जे ऑब्जेक्शन आशिल्ले फॉर डायवर्टींग द रिवर वॉज विड्रॉन. दीस वॉज इन 2007 आनी 2014 मनोहर पर्रीकारान तो विशय काडिल्लो आनी देन ही सेड येस इट वॉज ड्युरींग माय टायम बट सम ऑफिशियल्स मस्ट हॅव डन. सो आर यू ऑल्सो फायटींग दीस लिगसी कायंड ऑफ इश्यूज रायट नाव इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? प्लस पॉयंट आसा मायनसय पॉयंट आसा तुमकां? ना ना ना, म्हाका तशें आशिल्लें जाल्यार इतल्या मतांनी म्हाका निवडून हाडपा नाशिल्लें. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा तुमी जेन्ना डेवलपमेंटाचेर उलयता पळय आनी वी हॅव सीन यू लेईंग पायपलायन्स नाव एंड गेटींग वॉटर टू, म्हणजे इतले वर्सां लोकांक उदकूच येवना अशें जालें ना? आशिल्लें न्ही. दाबोस प्लांट कोणें बांदला? सिनियर राणेन बांदला. अंजुने डॅम कोणें बांदला? सिनियर राणेन बांदला. पडोशे प्लांट कोणें बांदला? सिनियर राणेन बांदला. बट ते पळय त्या टायमार जे बांदिल्लें ते पुरतें तितलेच पुरतें आशिल्लें. पण तेन्नाच्यान ते आतां कितलीं घरां वाडलीं, कितलें पॉप्युलेशन वाडलें त्या प्रमाणे आतां पळय वॉट वी आर प्लॅनिंग. आतां रायट नाव इट इज अ वन WTP प्लांट 1 MLDचो हांगा बिरोंडा बांदला तो. बट आतां एक 10 वर्सांनी दीस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट. सो वी हॅव प्लॅन्स टू अपग्रेड इट टू से अनदर 25 MLD. सो दॅट इज द वे. सो तांणी जे फावंडेशन तेन्ना घाल्लें न्ही म्हणून हांगा आमकां उदकाचें म्हणा रस्ते म्हणा हे सगळें तांणीच बांदिल्लें आसा. वॉट आय एम डुईंग रायट नाव इज जस्ट मेंटेनन्स एंड रिपेर वर्क. हाऊ मच ऑफ हीज गायडन्स कम्स इन युअर डिसिजन्स रायट नाव? No, it is not guidance, but what his work that I've been seeing all these years and what he has done. So I am following in the same footpath and same steps, and I'm trying to do the same thing what he has done for our people. इतल्या वर्सां जे तांकां पळय कशे लोक मानताले आनी तांणी पळय लोकां खातीर हांगा जें कितें केल्लें न्ही त्याच भशेन आय एम गोईंग अहेड. आय रिमेंबर बिफोर इलेक्शन्स यू आस्किंग मी वेदर आय एम अ पपेट.
I still remember that. You still think I'm a puppet? No, but I wanted to ask you that question. We had I asked still you remember whether- this question. whether you will move out of Vishwajit Rane's shadow. हेही आम्ही विचारिल्ले. So do you think that you have moved out and your individual identity has been created now? You for answer him my and question. You answer your own question. What do you think? Looks like so, but so is it? How do you feel की आता हे सगळे करता असताना this is your first time experience as MLA. Yeah. So was it tough to start with? Of course, acceptance. I'm new to these people. They have like kind of worshipped Sai for so many years, and Baba, of course. And I was, though not like a new face, I was there in part of the family for last 25 years. But they accepted me. We knew they would accept me. But the way they accepted me with such open arms, with they created history by giving me so many votes for my first election. So I can't forget that. So हे तांचे प्रेम आणि आशीर्वाद. Some not so hard hitting question, but people would like to know. तुम्ही जेन्ना assembly speech करता पळय, how much if it is written by you and how much it is written by Vishwajit Rane for you? I think you should ask my staff this. This is everything is my thing because when I took over, this is my personality and this is my individuality. When I took over as तांचे MLA म्हणून हांवें पयलींच सांगिल्लें आनी I have said this at every meeting. तुमी म्हाका इलेक्ट करून हाडटा, हांव तुमचे आतां आमदार. सो तुमचे जे कितें प्रश्न आसा तुमी म्हजे कडेन मांडात ते हांव मांडटलें म्हणून. आनी जेन्ना हांव मिटिंगांनी वतालें आय हॅव अ हॅबीट आय टू रायट डावन जे कितें खंय खंय विशय आसा. So I remember that, and when I got the chance at the assembly, as a representative, I can speak about it. Though I am part of the government and whatever, but I thought this is the right time that तांचे जे विशय आसा हांव मांडपाक शकता आनी खूब वर्साचे विशय जे सोडून आशिल्ले I will try my best ते सोडोवपाक. For your constituency, how do we say underdeveloped, developing or developed constituency? It is definitely a developed constituency and developing. Developed and developing. तुमचे next target for 1 year, what is your target? If you see next एका वर्सा नंतर जर आमी हांगा उबे रावले जाल्यार हांगा वोत चलपाक लागता. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट विल बी फंक्शनल इन द नेक्स्ट 2 months. हांगा जॅकवेल येतली. तुमी आज ट्रिटमेंट प्लांट पळयला ताजें काम. सो इट्स गोइंग टू बी कमिशन बाय मे. आनी केरीचोय टँक उबो जातलो असोच उदकाचो. पर्याचोय टँक उबो जातलो. आनी वील ले अ फावंडेशन फॉर अवर मोर्ले न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट होपफुली व्हेरी सून. सो वॉट इज युअर प्रायोरिटी? ऑफकोर्स बेजीक भाशण आमी आयकलें की कोणाले तरी घरा कडेन खंय झगडी जाता की बायलेक उदक मेळना ती बेजार जाता आनी घोवाक तापयता बी म्हणून. सो यू आर कनेक्टेड टू विमन. सो वॉट इज युअर प्रायोरिटी? वॉटर इज टोटल प्रायोरिटी आमच्या सगळ्यांची न्ही. वाय ओन्ली कित्याक दादले कितें जाता रेडी जाता वता ऑफिसान. बायलांक घर सांबाळचें पडटा, रांदचें पडटा, भुरग्यांक सांबाळचें पडटा. सो उदक म्हणटा ती आमची सगळ्यांची बेजीक नेसेसिटी. सगळ्याच्या घरांनी आतां नळ आसा पूण त्या नळाक उदकूय येवपाक जाय, थोडे वरां तरी व्हांवपाक जाय. सो हांगा खूब कडेन व्हांवता उदक पण एक मातशें आय होप दॅट एक्स्ट्रा फ्यू मोर आवर्स पीपल गेट वॉटर. More than water, what is your priority for constituency? Of course, jobs. There are so many unemployed youth. Create job opportunities for them. Our government is continuously creating opportunities. लोक म्हणटा गोंयान 70 जल्माक येवपाक गव्हर्मेंट जॉब गॅरंटेड मेळटा म्हणटा. ते लोक उलोवपाक Still you have unemployment in your Of course there is unemployment. Every year there are so many unemployed youth. थोडे पयलींचे कितलेशे भुरगे उरल्या. आतां every year there are new youth coming up. Ladies are there. So create employment for the youth. आमचे women. Better road infrastructure which we have already started doing, already done. कितलेशे आमचे रस्त्याची कामां सुरू जाल्लीं आसा. खूब वर्सां जे रस्ते जावून आशिल्ले, वेदर इट इज जांबळी थेंब रस्तो, नाणेलीचो रस्तो, हे सगळें आमचें काम सुरू जालां आनी वीच वील इम्प्रूव कनेक्टिविटी फ्रॉम जांबळी थेंब रायट अप टू वाळपय. 35 किलोमिटर्साचो जो रूट आशिल्लो नाव दॅट विल बी कवर्ड इन 10 kilometers. These are your priority. This is done. This is already done. This is done now. आता तुमच्या टेन्युअरान जालें. आता झालंय या एक वर्षा. Water is your priority. Water, roads I've done and electricity.
सो आमचे पळय केरी मोर्ले आनी परये ह्या 3 पंचायतींनी खूब लायटीचो इशू आसा पावसाळ्या दिसांनी हाजे कडेन. सो ताजे खातीर आय रिक्वेस्टेड फॉर अंडरग्रावंड केबलींग आनी थाणे सुर्ला ह्याय भागांनी आसा बिकॉज आमचें कितें जाता फॉरेस्ट एरिया झाडां पडटा हें करता. सो फर्स्ट फेज फ्रॉम साखळी टू मोर्ले ऑलरेडी एक्सपेंडिचर सँक्शन जावन आतां काम सुरू जातलें. सेकेंड फेज इज गॉन फॉर टेंडरिंग फ्रॉम मोर्ले टू केरी. सो अंडरग्रावंड केबलिंग इन ऑल माय 3 पंचायत्स विल स्टार्ट नाव. सो झाडां पडल्यार लायट वचची ना म्हणजे जालें की? येस ऑफकोर्स अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें न्ही. सो जो तांचो लायटीचो इशू आसा उदका इशू आसा हो मेन बेजीक इशू आनी रस्त्याचे जे इशू आशिल्ले तिनी सॉल्व जाले. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले पर्यायी आमदार डॉक्टर देवया राणे. ती म्हणटा की म्हादयचो विशय सॉल्व जातलो एट एनी कॉस्ट. भाजपा सरकार आसा म्हणटकीर तुमी विश्वास दवरा की म्हादयचो विशय सॉल्व जातलो आनी पर्याया खातीर उदकाचो जो विशय आशिल्लो तो तांणी प्रायोरिटीचेर दवरला आनी ती सॉल्व करता. तुमी पळयता द एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट goanewsup.com. RDXGOA चॅनल पार्टनर्स. कीप वॉचिंग.